आम्ही आता मामाम जेता बा बाबीन सोमते आमकां वाडले हांगा चरत सेकंड डे न्हू सगळे प्रदात करता आळू बिळू सगळे आणि आमचे दिदी ही आमची दीदी दीदी खंय रे दीदी रे सो आमचो मेन गणपती आयलो सो पयलीं हांगा आयला आतां बाय पळय कितें करता मम्मी तेच्या फाटीक लागला बाय यो हांव वयता सो गुड मॉर्निंग गायज सो आज गणेश चतुर्थीचं डे 2 पूण आमी आयज घरात आहा आज खंय वचना की गाडी ना टुराक गेला फ्रांसीस ऑफिसान गेला की एक स्टाफ आहा आनी एक स्टाफ लेवीर आहा सो आज चिंततालें आयज खंय वचपाचें कितें पळोवया म्हणून पूण बायक घेवन पॉसिबल ना बेश्टे कशें वचपाक हो येता मम्मी नोकरून येला हांगा वाडटा हो येता मम्मा येता सो पळोवया आज म्हणजे जेवण तर करपाक जाय आईगे वयतलें म्हणल्यार गाडी बिडी ना आसलें म्हटलें सो जेवण कितें करता की मम्मीकूय जायना एक दीस तिका व्हरोन हाडलें दीदीगे आईगेर बीन एवरीडे तिका जायना अशें करपाक आनी न्हाणोवपाचें म्हटलें कितें आतां बायचें न्हाणोवपाक येता करता म्हणल्यार लेट जाता आनी टायम जाता सगळें कालूय तशेंच जालां आमकां हांगा करता सगळें म्हणल्यार दनपार जालें सो पळयता अजून हांव च्या सुद्दां पिना च्या मम्मीकूय घातलेली हांव च्या बीन पिता आनी बायक न्हाणोवपाक येता खंय आयज लेट जालो च्या पिवपाक चिंतू नाका रोडी करता कित्याक रोडी कित्याक करता म्हजो बाबा हां रोडी कित्याक करता यो 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 माम हाडटा बाबाक म्हणजे माम पळय एक जालो आनी म्हाजें कांयच रेडी नासत तें बायक आत्तां जस्ट न्हाणयला आनी न्हिदयला आतां फटाफट हांवें शिताक तांदूळ घालून घातला कांयच करना बेश्टी दाळ आनी भाजी नाल्यार कितें फ्राय बीन नॉर्मल करता आनी पळय आयज 1.5 दिसाचो गणपती न्हू म्हाका याद ना आयज काकालो म्हणजे मेन घर आमच्या 5 दीस काय 1.5 दीस 1.5 दीस सुद्दां आसत जाल्यार सांजचे आतां गाडी कितलें येतली कांयच आयडिया ना गाडी कशी येतली तशी पळयतलें सांजाक पळयता मागीर रातची गाडी येयली की मातशें पांया पडून येवया हांगा पळयता रस्तो जाल्यार तुमकां आमच्या मेन घरा वता मेन घरा म्हणजे बाबाले आमच्या मेन आतां आईले हांगा घर आहा आतां सद्या परवरी तुमी पयला कालच्या ब्लॉगान आनी जें आमचें बाबाचें मेन घर तें तोड्डा गणपतीच्या देवळा कडेन सो थंय वयतली थंय काकाले आहा आनी दुसरे आनी एक काका सायडीक रावता तेंगेर गणपती आहा सो थंय आनी आते एक रावता म्हाजे थंय 3 आती म्हाका काकाले थंयच रावता एक म्हणजे सायड थंयच आहा तोड्डाच रावता आनी 2 काके फोंडा सायड पळया वचत जाल्यार सकाळीं वचून येतलें आमी तोड्डा सो तुमकां दाखयता मागीर पळया कांयच आयडिया ना अजून सांगला हांवें पूण आतां कशें कितें तें पळोवया वचपाचें कितें सो फटाफट जेवण करून घेता शंकर फ्रांसीस बीन येतलो आनी मागीर वचपाचें बीन आसल्यार म्हाका सगळें रेडी करचें पडटलें कपडे मेन थींग म्हणजे साडयेचें म्हणजे म्हाजें कितें जालें ना ब्लावज स्टीच करून गावना ना ती गेली आनी हांवें लेट दिलो दितलें म्हणल्यार जावना सो आज पळयता कशें तें म्हाका साडी बीन काडपाक जाय फायनली जेवण जालें म्हाजें कळय दाळ बीन हें पळय शिजत दवरला भाजी बीन कांय करना बेश्टें करेलाचें बेश्टें फ्राय कशें कितें केलां आनी आतां दाळ शिजला तेका तडका शीत बीन सगळें रेडी जालां सो बाय उठता आतां टेंशन ना म्हाका आनी आतां फ्रांसीस शंकर येवचें जाल्यार फ्रांसाक पयलींच कॉल करून सांगना येवच्या पयलीं म्हाका कॉल कर की येयली की बेल आतां सुद्दां आवाज असो मातसो कानार पडला बायच्या रोखडे बाय उठटा ते प्रॉब्लम म्हणजे ते येयले मदीं आनी मागीर जेवण जावना बेल मारली जाल्यार उठटलें म्हणून सो फ्रांसीस बीन येयली की हांव मातशें न्हावन बीन घेता आनी पयलें की बाय उठलें की मागीर मम्मी कडेन सांबाळना तें जालें हांवें बॉयल करून दवरला आतां तेका बेश्टें तडका दिता आनी सायड बाय सायड करेला बेश्टें फ्राय केला जावचें ना म्हणून हे पयलीं बॉयल केला हांवें करेला बॉयल केला बरें हळद आनी मीठ घातलें आनी बेश्टें आतां तळशिता की नॉर्मल डायरेक्ट तळशितालें पळय तेन्ना तेल बीन चड लागतालें तेन्ना जस्ट बॉयल केला आनी बेश्टें तडका हें दिला मातसो तडका दिला कांद्यानी हेचे जिराचे सो आतां न्हू आमकां सगळ्यांक भोंवन जेवचें पडटा नाल्यार आमी जेयना भायर आमी बर्ड्स बीन पळयता सगळें पळोवन जेवताय पळय आनी शंकर तेका रायम्स म्हणटा आनी बर्ड्स दाखयता पळय आतां पळय आतां बर्ड्स कशें येतले पळय आं बर्ड्स खंय येता गो बाय बर्ड्स खंय आहा हे बाग आहा न्हू हां आतां बर्ड्स पळय बर्ड्स कशें जातले पळय एग्री बर्ड जातले पळय आतां आं विसरले हां बर्ड्स हे पळय गेले पळय आतां येता पळय क्रो गेलो क्रो कसो रडटा रे बा क्रो कसो रडटा काव 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 आव काव गो तर बा तेका न्हाणयला तेका गळ्यातले बीन काय घालूंक दिवना सोमतें न्हिदलेलें जस्ट तेका न्हाणयला आनी तें सोमतें न्हिदलें म्हणून सगळें कांयच घालूं ना येता आनी एक बर्ड्स येतले राव स्वता रात जालें पळय रात म्हणजे न्हू हांव 7:00 रेडी जाल्लें म्हणजे फ्रांसीस म्हणलो गाडी येतली 7:00 सून मागीर येतलें आमी वचया म्हणून हांव काकागे बीन वचपाचें आसलें रेडी आसलें पूण कितें जालें
8:30 जाली. 9:45 जावपाक फावल दिसता खबर ना. कस्टमरान दिसता म्हणजे आनी खंय भोंवपाचें प्लॅन केला आनी ते रावला अजून येवना गाडी. सो ते इतकीर वयता आमकां डायरेक्ट गणपती भायर काडटा त्या टायमार पावतली काय केन्ना पावतली कांयच खबर ना. प्लीज वचोंक गावता काय पळोवया. आतां जाल्यार 9:45 आनी एक कितें बाई न्हिदला. हांवें म्हणलें कितें 7 वयतलें आनी बेगीन येतलें म्हणून मागीर करतलें जेवण बीन. कांयच करूं आनी साडीच न्हेसलेलें बेश्टी न्हेसलेलें फास्ट हलकीशी म्हणून बरें जालें. आतां रायस इल्लो करता आनी चपाती बीन मम्मीक करता कितें जाय तें खावनी फटाफट रेडी जाता करता तेंचें जेवण आनी आमी भायर सरता. बाईक फकत कपडे घालपाचे आनी भायर सरतले आनी काय ना. फ्रांसीस बीन सकाळीच रेडी आसलो. फायनली आतां आमी वयता. टायम कितलो जाला 9:30 आनी बायकूय जॅम येता दिसता परत. सो आमी फास्ट वयतली की 1.5 दिसांचो गणपती आमकां म्हाका दिसता आमी डायरेक्टली विसर्जनाक पावतलीशी दिसता. एक्चुअली इतले बेगीन काडना बाकीच्यांचे अशें न्हू बेगिना बीन काडटा. बायक पळय बायक कितें जाता शंकर घेवन येता सगळे कपडे बीन घातल्या ताका वाज येता. चल या सो चल आमी वयता फटाफट आनी बेगीन येतली. 2 काकांगेर वचूंक जाय आनी 1 आत्यागेर. उत्तर पुजा बीन जाली दिसता. आमी आतां पळोवया कशें कितें वयतली फटाफट मातशी पांय पडून येतली. कित्याक लास्ट इयर हांव वचूना कित्याक लास्ट इयर तुमकां खबर आहा बाय जाल्ले आनी 2 दीस पयलीं बाय जाल्ले आनी 2 दीस मागीर चवथ आसली ना रे शंकर. बाय हॉस्पिटलान आसले आमी. सो ह्या वर्सा वयतली. चलो फटाफट वयता आमी. पापा पापा कर रे हां करता हातले पापाक हातले पापा सो आमचो मेन गणपती आयलो. सो पयलीं हांगा आयला आतां. पापा बाबा दोदो पापा कर आतां मातशें हें जालें. कितें जाय दोदो पापा कर बाय आमचो आतालो गणपती आले. दोदो कर बाबा दोदो कर पापा हे खंय दोदो पापा कर हा कितें म्हणटा बाबा. सो पावस खूब आसलो म्हणून थंय चडटले आमी. आतां दुसऱ्या काकागेर वचोंक जाय. हे व्हडले जातले आमचो बाबू. हांगा कितें काडटा पळय कितें काडटा सांग मरे. गाडी काडटा काड कसली रे ती गाडी. एका पळय बायक धरला पळय हातीन. बाबा कोण रे आती रावा तेका पळोवन बाबूक पळोवन भैया. आमी आतां मामाम जेयता पळय. बाबीन सोमतें आमकां वाडलें हांगा चलत सेकंड डे न्हू. सगळे प्रदात करता आळू बी सगळे. आनी आमचे दिदी बायचे दिदी दीदी खंय रे कळटा. भावाचे बाय ते आमचे भावाचे बाय मामाले न्हू ते बाबा दिदी घातले ते हात. आतां आमी माम करता पळय. बायक हे हाडलं खाता काय पळयता आमी पाय. बाबेन पळयल्लो असो स्पून दिला आमकां. बाबा हाय पळय माम खाता न्हू बाबा आमी. आमची थाली पळयला म्हणजे कितली भरला ती. जेवंक जातली काय खबर ना मम्माक आतां इतलें सगळें गावला बाबा. हातपूस पळयता तो हातपूस सवकास अशें करता आपूण. बाबा दिदी पुसता बाबाचो हात. हय आतां आमी आनी काकागेर येयले बा. दोदो आतां रडटले बा. आवाज येता रे एका. अबे दीदी आहाय पळय दीदी धरता खंय. चल दोदो करे दीदी चल मरे. अरे एबे दोदो पापा कर दीदी या मरे. एबे दीदी येता. दीदी कितें दिता पळय तुका. पापा कर दोदो पापा कर. आतां पापा कर बाबा कितें रे दोदो कर पापा या जालें रे. आमी आतां दोदो पापा केलो रे एबे आमी सारकी गणपती देवाच्या फुडल्यानूच आहा. आतां आमी ताटा वयता. आतां आमी जिंगी वयता. जालें लेट जाला. आतां आमी वयता. बायक ताटा येता न्हू बाबा. मामा आनी बाय पावपाक गेल्ली बायक हांगा.
रुद्रांची हम्म. दीदी रे दीदी पाहिजे चल चल आता घरा पावता आम्ही सोमती जेवण बी येयले आम्ही भाभीन सोमत्या वाढले आमका हम्म. सो विसर्जनाक रावचे की खूप लेट जाता हांगा सर अजून आरतीच सोपना देनाची 12 झाले आरती. हो लेट जाता वांगडाच काडटले मरे. हय सगळ्या वांगडाच करता खूप सगळ्यांचे असता न्हू भाटान बीन सो चलो वयता आम्ही टाटा बाय बाय गुड नाईट वारीकचे ब्लॉग इल्लोसो ब्लॉग आमचा यायचो 1.5 दिसाचे 1.5 दिसाचो गणपतीचो. हय. हा टाटा टाटा विसर्जन आमकां येवंक मेळना कित्याक बायच्या खातीर. पावसूय पडटा मेन ते नाला वयताले अपाक बिळपाक ओ रे